विधानसभेक 21 मतदारसंघांनी उमेदवार घालपाची खंय मंचाची तयारी जाल्या। आमचें म्हणणें अशें आसा की हांगाचो बीजेपी नाच। आमी बीजेपीक एक राष्ट्रवादी पक्ष म्हणून कन्सिडर करताले। आतां तो काँग्रेस युक्त पक्ष आसा। बीजेपीचे खासदार जे आसा ते इनइफेक्टीव ठरले। दिल्लीक गोंयचे प्रस्न पावोवपाक हे आमकां मायनिंगचो प्रस्न जो आसा तातूंत आमच्या लक्षांत आयलें। म्हादयच्या प्रस्नाचेर ज्यो उलट्यो उडयो तांच्यांनी मारल्यो आनी फ्रांसीस डिसोजा हो तांचो अखेरचो निश्ठावंत आनी केडरांतलो कार्यकर्तो कॅथलीक समाजांतलो गेलो। आतां जे उरिल्ले आसात ते तांच्या निश्ठेशी पक्षाचे कांय संबंद ना। एकूण भारतीय जनता पार्टी एक मनीस जर सोडलो एखादो दुसरो जाल्यार आतां भारतीय जनता पार्टीन तेन्नाच्या बीजेपीचो आतां कोण मनीस ना हें आमच्या लक्षांत येतलें। त्यामुळे बीजेपी ना गोवा सुरक्षा मंच हो रिप्लेसमेंट आसा ओवर बीजेपी। आनी वयर जर गेले आमचे कॅन्डिडेट्स निवडून जाल्यार आमी खंयच्याच परिस्थितीन काँग्रेसाच्या बाजून उबे रावचे ना। आमचे खासदार खंय उबे रावतले आमी कितें तें आज आमच्या दोळ्यां नरेंद्र मोदी आसा। तर तुलना जर केली काँग्रेसाच्या हातान दिवप सगळें नॅशनल गव्हर्मेंट काय मोदीजींच्या हातान दिवप तर आमकां अशें दिसता की राहुल गांधी पेक्षा राहुल गांधीच्या किंवा अख्ख्या काँग्रेसवाल्यांच्या नादाक तर आमी बाप जन्मान लागचे ना। पण आमी जर आमचे दोनूय निवडून जर आयले जाल्यार आमी इफेक्टिवली काम करतले खासदार म्हणून। आमचे लोक त्या लोकांक बिट्रे करचे ना, फटिंगपणां करचे ना लोकां कडेन आनी इन ट्रू स्पिरीट आमी आमचो सगळो पाठिंबो जो आसा तो मोदी गव्हर्मेंटाक आमी दितले। त्यामुळे मोदी गव्हर्मेंट इज एट नो लॉस। हांगा दोनूय बीजेपीचे जर गेले आनी आमचे कॅन्डिडेट निवडून जर गेले जाल्यार आमी काँग्रेसाक बळकट करचे ना केंद्रान हें नक्की। आनी तिसरी फ्रंट जी कोण येता तांकांय आमी पळयलां एकूण सगळ्या लोकांचें कितें आसा म्हणून। त्यामुळे दगडा पेक्षा वीट मऊ आज आसा आमकां आनी आमकां राष्ट्रीयतेचें दर्शन मोदीजींच्या रुपान घडटा आमकां। दॅट इज सफिशंट फॉर अस। त्यामुळे हो एक आमचो दिशा जी आसा ती ह्या हातूंतल्यान ठरली। तशेंच मांद्र्यां, शिरोड्या आनी म्हापशांय पोटवेंचणुकेक मंच कॅन्डिडेट घालतलो। बूथ रचना आमची जी आसा ही 90% आमची 21 मतदारसंघांनी जाल्या। ऑन एन एवरेज आतां 21 मतदारसंघ आमी काडले आनी ते 21 मतदारसंघाचे पालक कार्यकर्ते नेमले आमी। म्हणजे फाल्यां जर विधानसभा निवडणुको जर लोकसभे बरोबर आयल्यो सरकार डिजॉल्व जावन जाल्यार आमकां वेवस्थीत फूल फ्लेज्ड विधानसभा निवडणुको लडोवपाक मेळटल्यो अशी तयारी आमी केल्ली आसा। आतां 3 पोटनिवडणुको म्हापसा धरून ताजे आमचे कॅन्डिडेटूय ठरलो। आतां ताजी रचना म्हापशाची आमची लागपाची आसा। ती लगेच ह्या येत्या 2-3 दिसांनी आमी लायतले। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस।